केन्नाच कसलेच काम झाले ना. निवडून आयिल्ल्या बरोबर ह्या मनशान हो मनीसूच न्ही हाचे पयलींच्या लोकांनी केन्नाच आमचे कडेन जमून पळयले ना. सो अशा वेळार म्हज्या मित्रांनी मागणी केली की ह्या वेळार आमी जिखुया. आमी हाचो अर्थ कितें? आमी सगळे लोक जिखुया. जे आमकां जाय तशें जातलें. आमकां जाय अशें जातलें जाल्यार आमच्या मदीं कोण तरी निवडून येवपा जाय. आज निवडणुकेची मिटींग न्ही, आज खंय तरी परिवर्तनाची मिटींग आसा. आज परत म्हणटा ही राजकीय क्रांती निर्माण करपाची वेळ आयिल्ली आसा. आज आमच्या मतदारसंघांत न्ही आख्या गोंयभर विचार करीत जाल्यार आमकां मानसिकता गुलामगिरीची मानसिकता निर्माण केलेली आसा. ह्या राजकीय पक्षांनी आमकां गुलाम करून दवरिल्ले आसा. खंय तरी एक बारीक स्किमी दिल्यो महिला गृह आधार महिला खातीर, महिला भारावल्यो. खंय तरी दादल्या खातीर सामाजीक सुरक्षा योजना केली. थंय खंय तरी धांवले आमचे. लाडली लक्ष्मी केली. मित्रांनो, ह्यो स्किमी कोणाच्या पैशान आनी कोणाक मेळटात? बारीक सारीक पळयत जाल्यार ह्यो चडश्यो सगळ्यो स्किमी तेंचे कार्यकर्त्या खातीर केल्ल्यो. आमच्या सामान्य मनशा खातीर इजिली पावना. हेर पार्टी चर्चिल की भविष्यवाणी कहीं न कहीं सही साबित, लेकिन आज हमें आपको गलत करना है उस भविष्यवाणी. वो गलत कैसे करेंगे? आप लोग सब मिलकर करेंगे. आज आम आदमी पार्टी का जो जन आंदोलन पूरे देश में उभरा है श्री अरविंद जी के नेतृत्व में, उसने एक नया अध्याय इस देश की राजनीति में शुरू किया है और आप सब उसके अंदर शामिल हो रहे हैं और आप सब इसके लिए मैं समझता हूँ आप सब